म्हजे मोगाचे भावा भयण्यांनो, हांव मिनींग देपाना तुमच्या मुखार एक कोणेकांत कांतो दिसाक तुमच्या फुड्यान धाडटा. तो जावन आसा अमरीश कामत. एक कोणेकांत कांतो दीस जाणें घालपाच्या शारांत कुईट, बारीन, दोहा, दुबय ह्या गांवांनी नामना जोडला. तशेंच लंडन शारांत ताणें मिमिक्री करून लोकांची काळजां जिखून घेतल्यांत. तेच परी म्हज्या तियात्रांत बॉम्बे तशेंच कर्नाटका मिमिक्री करून तशीच त्रियो म्हणून आनी कॉमेडी कांतारा म्हणून ताणें बरें नांव जोडलां. अमरीश कामत हो एक हिंदू भुरगो जावन ताणें सांत आंतोनीचेर कांतार बोडलां. कित्याक ताचें सगळें एक मिलाक बोडल्या. देखून सांत आंतोनीचो भावार तुमच्या काळजांत दवरचो आनी हे सांत आंतोनीचें ताचें कांतार सगल्यांनी आयकोचें. देव बरें करूं. अमरीश कामत हो म्हजो कासिस्ट, तसोच बरो मिमिक्री आर्टिस्ट. फाटले 4 फावट कुईट शारांत येवन म्हजे शो ताणें गाजयले. हे फावटी तो एक दिनवासीचें गीत घेवन येता जें सांत आंतोणीक तो भेटयता. तो हिंदू जावनूय बी ताका सांत आंतोणीचो खूब मोग. म्हजी ताका शाबासकी. हांव मागतां सांत आंतोणीन ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर साबार बेसांवां घालूं. तो दुर्बळ मनीस वो जावं तो व्हडलो सावकार. सांत आंतोनीचो भावार सगल्यांक जावं तो खंयचोय गांवकार. तिया डायरेक्टर वो तो शोकार. सगल्यांनी म्हाका दिलो येवकार. तुमचे सगळे लोकांचे काळजांत नाटयता उकार. सांत आंतोनीचो भक्ती उकार ताजे आठयता. हिंदू हांव पूण सदांच सांत आंतोनीक वाती पेटयता. भावार तांताजे ताय मागोन फुलांनी ताका नेटयता. ताची मिलाक सांगोन हे कांतार ताकाच भेटयता. सांत आंतोनीचो भावार काळजान मोजा गेला रिगोन. बोरी गोरकानानीक बाय मेवले ताजेच लागीं मागोन. कुशालजी येतात मोगान वागोन. हें घडलें सांत आंतोनीक लागोन. सांत आंतोनीची व्हडली मिलाक तुमकां दिता सांगोन. फाटी मोजी फामील पोयात कोरोना पॉझिटिव्ह जाली. धाकटे बायेक लागोन चिंतून काळजाक आमच्या तो पोबाली. बायेकूय कोरोना जाल्यार कितें जायत म्हूण गोरकान भिली. पूण पळयात सांत आंतोनीन केदी व्हडली मिलाग केली. सांत आंतोनीचो भावार्थ म्हज्या काळजान आयज चड भावार्थ. कित्याक सांत आंतोनी कडेन मागलेल्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यात. आनी खरें सांगचें म्हणल्यार सांत आंतोनीचो भावार्थ म्हज्या काळजान रिगयला. म्हजो गुरू प्रिन्स जॅकब हाणेंच म्हणल्यार जाता. कित्याक प्रिन्स जॅकब म्हाका सदांच सांगतालो तुका कसलेय आकांताचे भायर सांत आंतोनीक उलो मार, ताजे लगे माग, तो तुका देव दितलो. आनी मुगेर बाय जाला हे कांतारान हांवें म्हणलां. मुगेर बाय जाला, बायक कोरोना जावपाचें जायते कांतारान म्हणलां. तें बाय पासून जाल्यार पुरो म्हणून सांत आंतोनी कडेन माग म्हणून प्रिन्स जॅकबानूच म्हाका सांगलेलें. आनी प्रिन्स जॅकबान सांगलेले उतराक हांव देवा कडेन मागतालो, सांत आंतोनी कडेन मागतालो. आनी सांत आंतोनीन म्हाका हें सोबीत
आमच्या घरांत एक आंज फाव केलो. हांव गोल्फाक आसलो तेन्ना जायते फावट कसली अडचण कितें जालें जाल्यार म्हजो एक भाव इश्ट भावूच म्हणल्यार जाता कॉमेडियन जिमी तो तानूचो गांवांत ताका सांगतालो सांतातोनी कडेन माग रे आनी ताजी फामील आवय बापूय आनी सगळीं तांच्या घरांत सांतातोनीची इमाज आसा त्या आल्ताराचेर ते वाती पेटोवन म्हजे पासून मागताल्यो. दूख भोगता जिमीचो बापूय आयज संवसारांत ना म्हणटात आमकां जाय जाल्लेली वस्त मेळना. ताजी बापायची खबर सांगपाक फावो जालो हे कारणाक कित्याक हांव केन्नाय तांच्या घरान वचून सांतातोनी कडेन कितें माग म्हूण सांगत जाल्यार तो सांगतालो पयलीं तूंच सांतातोनी उलो मार आनी तूंच वात पेटय म्हणून. आनी आल्तारार तांच्या वात आसताली ती तो म्हाका म्हज्या हातान पेटोवपाक लायतालो. आल्तारार गोडे मातसो काळोख आसलो आनी एक फसकाची काडी मारून फकत ती वात पेटोवन सांतातोनीच्या मुखार उजवाड केलो आसतलो. पूण सांतातोनीन म्हज्या आख्ख्या संवसारान म्हज्या आख्ख्या लायफान उजवाड करून दवरला. म्हज्या जिवितांत खरी मिलार सांतातोनीन केल्या ती सांगपाक हांवें हें कांतार तुमच्या मुखार दवरलेलें. पूण खरी मिलार आजून सांगोकूच ना. हालींच फाटल्या दिसांनी म्हजी फामील पॉझिटीव जाल्ली. म्हजी माय म्हजी बायल म्हजी आवय जाणटी आनी म्हजें धाकटें 1 वर्स 8 म्हयन्याचें बाय आसलें. आमची धाकली फामील पूण जेन्ना पॉझिटीव जाली तेन्ना आमी सारकी त्रासान पडलेलीं. आमचे बाय कोणाचे बोगलेक रावंक सोदिनासलें. जेवण पोटाक कितें घालपाक आवयकूच सोदतालें पूण कशें जातलें. दोतोरान सांगलें मास्क घाल आनी ताका कितें खावोवपाचें बरोवपाचें कर. हांवें सांतातोनीक उलो मारलो आनी मागलें सांतातोन म्हजे बायेक आनी म्हजी जाणटी आवयक राख कित्याक तांकां कितें जालें जाल्यार म्हाका दिसतलें हांवेनूच एक मर्डर केल्लें बरी. कित्याक ती कांय घरांतली कोण भायर सरना. हांव भायर वयतालो कितें हाडपाक येता बाय धाकली आनी आवय जाणटी तांकां कितें जाल्लें जाल्यार म्हज्या जिवाक दिसपाचें हांवेनूच तांकां त्रासान उडयल्यात म्हूण सांतातोनी कडेन मागतालो. सांतातोनीन असली मिलार म्हज्या जिवितांत केली. एक सायडीन बाय घोरकान म्हजी न्हिदताली दुसऱ्या सायडीन हांव आनी मदें म्हजें बाय दोगांय पॉझिटीव. पळयात केदी व्हडली मिलार दोगांय पॉझिटीव. एक सायडीन म्हजी घोरकान दुसऱ्या सायडीन हांव आनी मदें हांव म्हज्या बायेक न्हिदतालें. दोनी सायडीन आमी पॉझिटीव पेशंट आनी मदें म्हजें बाय. पूण बायेक सांतातोनीन कांयच जावंक दिवंक ना. अशें दिसलें सांतातोन आपल्या हातान आपल्या हाक्यान मिनीन जेजूक घेवन आहा. तशेंच म्हज्या बायेक सांतातोनीन आपल्या खाक्यान धरून सांबाळलें. म्हाका सांतातोनीन राखला तसो सांतातोनी कडेन मागतलो. हे पिडेंतले कोण कश्टवतात तितल्याकूय बरें कर आनी घरा हाड. थोडे हॉस्पिटलान आसात, थोडे घरानूच आसात, थोडे जायते त्रास भोगतात, थोडे ऑक्सिजन, थोडे वेंटिलेटर, थोडे ICUन आसात. सांतातोनी लागीं मागतलो जसो तूं म्हज्या आदाराक पावला तशें हे सगळ्यांच्या आदाराक पाव आनी आख्ख्या संवसाराचेर तुजें बेसांव घालून हें दुयेंस पिडाक काबार कर. हे कांतार मुटलां हांवेनूय आनीक फामाद जावपाक. वो युट्यूबाचेर म्हज्या कांताराक चड व्ह्यूज मेळपाक. मुटलां सगल्यांक तुमकां कळपाक सांतातोनी टायमाक रावपाक आनीक सांतातोनीची भक्ती आख्ख्या संवसाराक पावपाक. सांतातोन कोरें जावन आसा मिलाग्रीचो कुंवर. वेता तुयसर ताणें मिलाग्रीचो गेला शिंवोर. सायक्लोन मोडां बुट्टी उर सगलें लासून तूं कर दूर. हे कोरोना दुयेंस कोबार करून दाखय तुजो पावोर. जेजू ताय मागोन कोरोना कोबार करून दाखय पावोर. बेगीनूच दुयेंस कोबार करून कोर सायबा आमचेर फावोर. तुमकां सांगोंक म्हाका अभिमान भोगता. म्हजो इश्ट अमरीश कामत एक हिंदू जावन ताणें म्हाका सांतातोनी वयर कांतार बरोवंक लायली. हांव चड बिजी आसलो पूण
ताका म्हजें नांव म्हणूंक जायना जालें. हांवें सांत आंतोनीक मागणें करून कांतार करूंक सुरू केलें. तुमकां सांगचें म्हणल्यार हांवें केन्ना कॉमर्स केलें आनी केन्ना कॉबार केलें तें हांवूच नोको जालो. इतले बेगीन तें हांवें बरयलें. हो जावन आसलो सांत आंतोनीचो पावर. सांत आंतोनी लागीं कितें जायना म्हणून कांयच ना. देखून आमी सगल्यांनी भावार्थान ताचे लागीं मागुया. बाबा अमरीश कामत, आयजूच तूं हें भाग्यवंत सांत आंतोनीचेर कांतार रिलीज कोत्ता म्हूण जायती खुशालकाय भोगता. तुवें ह्या आदीं जायतीं कॉमेडी कांतारां, मिमिक्री, जोक्स आनी जायते कोंकणी माचेर काम केलेलें आसा. हें अदिकूच खुशालकाय कित्याक भाग्यवंत सांत आंतोनीचें देखून. हांव जाणा तूं हिंदू जावनूय आमच्या क्रिस्ती धर्माक पाळटा म्हणून, मान दिता म्हणून. देवान तुजेर भरपूर बेसांवां घालची आनी तुका आनी तुजे फॅमिलीक बरी भलायकी दिवची. अमरीश कामत हो आमचो हिंदू भाव, म्हज्याच गांवाचो कुर्तोरींचो. सांत आंतोनीचेर हें कांतार रिलीज करचो आसा. तो एक हिंदू भाव जावन आमच्या सांत आंतोनीचेर ताका विस्वास आसा, भावार्थ आसा. फाटल्या दिसांनी ताचो कुटूंब कोवीड हे दुयेंसान रेवळ्ळलो. ताची आवय, ताची बायल, ती सगळीं दुयेंसान रेवळ्ळलीं आनी तो सदांच सांत आंतोनीचेर ताका विस्वास आसलो, भावार्थ आसलो आनी सदांच तो ताजेशी मागतालो.